तारखेर जो स्टेटमेंट आमचे गोयचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर मायकल लोबो यांच्यान जो स्टेटमेंट केल्लो की गोवा मायल स्क्रॅप करपाक जायना आनी जर स्क्रॅप करपाची पाळी जर निर्णय जर घेतलो सरकारान स्क्रॅप करपाक जाल्यार खंय तरी ते हायकोर्टान वयतले आनी तेजे स्टे हाडटले. त्या संदर्भान आयची प्रेस एड्रेस करतना मायकल लोबोक सांगपाक सोदता की आमी जगान 7 आश्चर्य आहा ती पयल्ली, पुणून मायकल लोबो जो पयरचो जर 26 तारखेचो स्टेटमेंट जर पळयत जाल्यार एक 8वें आश्चर्य नवें निर्माण जाल्ल्या सारकें आमकां हांगासर दिसून येता. आनी हांव मागता की गिनीज बुकान बी हे वाक्य तेचें आहा पळय तें नोंद करण्या सारकें आसा. तो स्टेटमेंट तो जरूर तेची दखल घेवन करची. कित्याक आनी हे कित्याक हांव सांगता की जे सरकार पळय जें आसा त्या सरकाराची आयज आमी प्रत्येक फावटी म्हणटात की गेंड्याची कात जशी जाड जाता तशी ह्या सरकाराची कात जाड जाल्लेली आसा. आनी प्रत्येक विशयाचेर हे सरकारान गोंयकार जे पळय इनवॉल्व आसा, आत्मनिर्भर पळय जे आसा, स्वयंपूर्ण जे पळय कोण धंद्यान आसा, हेंची प्रत्येक वेळा थट्टा करपाचें काम हे सरकार आनी सरकारांतले मंत्री वारंवार परत 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 करीत आसा. आनी ह्या विशयाचेर सविस्तर उलयतना सांगपाक सोदता की ह्या सरकाराक कोर्टाच्या ऑर्डरीचो भंय दिसता काय म्हणून आमकां हांगासर सामान्य मनशांक प्रश्न पडटा. कारण GCZMA पळय जे आसा गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, ह्या गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची ऑर्डर जी आसा मायकल लोबोचे हॉटेल मोडपाक नाजरीचो जो पार्ट इलिगल आसा CRZ वायोलेशन करता तो मोडपाक ऑर्डर आसा ती आजून पर्यंत मायकल लोबोन ऑर्डर त्या ऑर्डरी प्रमाणे मोडला काय ना हे गोंयच्या जनतेक समजेल. NGTन गेला तो फुडें काशीनाथ शेट्टेची केस घेवन NGTन गेला, पूण NGTन ताका स्टे दिवंक ना आजून पर्यंत. एक पब्लीक सर्वंट म्हणून एक राज्याचो जबाबदार मंत्री म्हणून मायकल लोबोन तो मोडला जाल्यार हे पयलीं गोंयच्या जनतेक सांगचे आनी ती ऑर्डर ताका लागता काय लागना हेचें स्पश्टीकरण गोंयच्या जनतेक दिवचें. दुसरी गोष्ट म्हणजे लोक आयुक्तान जेन्ना ताका अनफीट म्हटलो, लोक आयुक्त हो कोण एक सादारण मनीस नासलो, तो लोक आयुक्त म्हणजे एक सुप्रीम कोर्टाचो रिटायर्ड जज जाका लोक आयुक्त म्हणून अपॉयंट केल्लो. तेणी जेन्ना स्ट्रिक्चर मारले तेन्ना मायकल लोबोन स्टेटमेंट काडलो की लोक आयुक्त कोण. तर हे स्टेटमेंट ह्या लोकांक जर लागना जाल्यार हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो भंय दिसता काय म्हणून प्रश्न पडटा. तश्योच हायकोर्टाची ऑर्डर परत SPCAचेर जो चेअरमॅन ना तो अपॉयंट करपाक ऑर्डर आसा, लोक आयुक्त अपॉयंट करपाक ऑर्डर आसा हायकोर्टाची. आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर 2018 जाल्ली आसा. गोंय राज्याचे जे प्रेझेंट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पळय आहा मोविन गुदिनो हेचेर पावर स्कॅमान 2018 सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाल्या की इमिजिएटली ट्रायल स्टार्ट करची, ताका कसलीच रिलीफ दिवंक ना आनी त्या मनशाचेर आजून ट्रायल स्टार्ट जायना. सेटिंगपणां सगळीं चल्ल्या, ज्युडिशियरीन हस्तक्षेप चल्ला ह्या सरकाराचो. आनी ह्यो इतली उदाहरणां दिल्या उपरांत म्हाका प्रश्न पडटा की मायकल लोबो खरोच कोर्टान गोवा मायलचो स्टे हाडटलो आनी ह्या सरकार भियाता काय म्हणून. आनी मायकल लोबोक कशें कळ्ळें हो प्रश्न पडटा हांगासर की ते कोर्टान वयतले आनी स्टे हाडटले. मायकल लोबो कितें डायरेक्टर आहा गोवा मायल्साचो हे तेणी स्पश्टीकरण खंय तरी दिवंक जाय. आमी मागता तेचे कडेन की तेणी स्पश्टीकरण दिवचें. हांव ताका एकूच इशारो दिता की जो मायकल लोबो प्रत्येक इलेक्शनाक 4 हजाराची लीड घेवपाची भाशा उलयता, कालच्या ZPच्या इलेक्शनाक ताका टॅक्सीवाले सगळ्या वाहतूकदारांनी दाखोवन दिल्ल्या 400चेर तेची लीड हाडलेली आसा कालच्या इलेक्शनाक. आनी विधानसभेन योग्य जागा दाखोवपाक टॅक्सीवाल्यांक वेळ लागचो ना. ही सगळी तयारी चालू आहा ऑलरेडी. आमची भितरसून सगळी तयारी चालू आहा. योग्य टायमार योग्य रणनीती जी आमी पळय आखता ती उघड जातली. आनी मायकल लोबो पळय जे स्टेटमेंट करता पळय ते तेणी परत परत करच्यो न्हू अशें आमी हांगासर मागणी करता. तशेंच ताका सांगपाक सोदता की जर सरकार कसलो जर निर्णय घेता आनी तितून जर सामान्य मनीस जर एफेक्टेड आसता तांकां जर तो लागू जाता जाल्यार खंय तरी तेच्यो पयलीं गायडलायन्स फ्रेम करता. त्यो गायडलायन्स ड्राफ्ट गायडलायन्स ऑफिशियल गॅझेटाचेर पब्लीश जाता. तेचेर सजेशन ऑब्जेक्शन मागयलें वयता जनते कडसून जे स्टेक होल्डर आसता तेंचे कडसून आनी मागीर तेचो विचार करून तो लागू केल्यो वयता.
हांगासर प्रश्न करता मायकल लोबोक आमी की ॲप पयलीं लागू केलो आनी मागीर गायडलायन्स फ्रेम करून त्यो पब्लीश केल्यो गेल्यो हे कायद्याक धरून आसले काय ना हे तेणी स्पश्टीकरण दिवचें। तशेंच हो एकूच फक्त हांगासर हांव मुद्दो मांडटा आर्ग्युमेंटाक की लोकांक कळपाक लागून आयज क्रिसमसाचो सिजन चलता आनी ह्या क्रिसमसाच्या सिजनान तुमी पळयलां आसतलें सगळे कडेन सांता क्लॉज भोंवता पळय ते आनी तेंचे कडेन बॅग आसता खानाचेर पोतडी आसता तेंची ते पोतडेन जश्यो ते चॉकलेटी बी भरलेल्यो लोकांक वाडटा तश्यो आमी मायकल लोबोक सांगपाक सोदता आमचे कडेन तशीच पोतडी आहा आनी ते पोतडेन खुबश्यो गोश्टी बोललेल्यो आहा ह्या मायला संदर्भात। फक्त आमी मागता तेचे कडेन कितें की तेका मायकल लोबोक जर टॅक्सीवाल्यांच्या पोटापाणयाची जर काळजी आसा बँकांची लोनां घेतलेली जर त्या टॅक्सीवाल्यांनी जी बँकाची लोनां घेतल्या तेची जर काळजी आसा टॅक्सीवाल्यांनी भांगार जे गाण दवरला तो सांगता त्या प्रमाणे त्या भांगराची जर काळजी आसा जाल्यार खंय तरी मायकल लोबोन दिशाभूल करची न्हू आनी एक इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें अशें आमी आयज हांगासर मागणी करता। आनी मायकल लोबोक हे इन्क्वायरी कमिशन बसोवन घेवपाक व्हडलो टायम लागना कित्याक गोंयांची भारतीय जनता पार्टीची पळय जी सरकत चल्ल्या हे सरकार न्हू ही सरकत चल्लेली आहा ह्या सरकाराचो ह्या सरकशींतलो रिंग मास्टर मायकल लोबो कित्याक आमी पळयता प्रत्येक फावटी जेन्ना कॅबिनेट बी पळय जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्यान पयलीं भायर येवन रिंग मास्टर मायकल लोबो सर्कस खेळप सर्कसीन जें कितें घडलां तें पयलीं प्रेसाक सांगता आनी मागीर सर्कसींतलो जोकर भायर सरता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मागीर तो परत आपलें ब्रिफींग करता म्हणटच तेका लागून ह्या रिंग मास्टराक सांगूंक सोदता की 30,000 टॅक्सीवाले डिपेंडंट आहा ह्या धंद्याचेर सबंद गोंयभर आत्मनिर्भर आसा स्वयंपूर्ण आसा आनी हेंचो जीवन मरणाचो आनी जर जगण्याचो प्रश्न जर खरो तर मायकल लोबोक तर लागता जाल्यार तेणी दिशाभूल त्वरीत थांबोवची आनी इन्क्वायरी कमिशन लावचें हो गोवा मायल्स पळय जो ॲप लायला हेचेर इन्क्वायरी कमिशन लावचें आनी इन्क्वायरी कमिशन कशें तें आमी हांगासर सांगता की चीफ सेक्रेटरी प्लस 5 बाकीचे सेक्रेटरी हेंची एक कमिटी अपॉयंट करची गोवा मायल्साची चवकशी करपाक लावची। तसोच दुसरो ऑप्शन रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्टाचो अपॉयंट करचो किंवा हायकोर्टांतल्यान MAK स्कुरी अपॉयंट करून घेवचो किंवा एंटी करप्शन ब्युरो आहा तेंचे कडेन तेंकां अपॉयंट करचे लोक आयुक्त अपॉयंट करचो किंवा DYSP लेवला वयलो खंयचोय पुलीस अधिकारी अपॉयंट करचो आनी हे इन्क्वायरी कमिशन करून आमकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो। आनी हांव मागता कित्याक हेका मागपाक आदार कित्याक हांव हक्कान मागता सरकारा कडेन कारण 2007 हांव हांगासर उदाहरण दिता ह्या सरकाराक की 2007 जेन्ना हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट हाडल्यो त्या वेळाचेर दिगंबर कामत सरकार गोंय राज्यान हाडले आनी त्या वेळाचेर अशेंच आमी टॅक्सी ऑपरेटर आनी बस ऑपरेटर सगळ्यांनी एक जण ह्या हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक त्या वेळाचेर विरोध केल्लो आनी विरोध केल्या उपरांत आमच्या विरोधान आमी 5 मुद्दे मांडले सरकारा मुखार आनी ह्या 5 मुद्द्याची चवकशी करपाक आमी त्या वेळाचेरूय अशेंच इन्क्वायरी कमिशन मागलेलें आनी दिगंबर कामत सरकारान आमची त्या वेळार मागणी मान्य केली आनी जे इन्क्वायरी कमिशन त्या वेळाचेर लायल्ले तितून चीफ सेक्रेटरी मागीर DGP फायनान्स सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेंची कमिटी फॉर्म केल्लेली आनी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीचो घोटाळ्याचे जे आमी आरोप केल्ले तेचेर इन्क्वायरी करपाक लायली आनी 50 पानांचो जेन्ना रिपोर्ट येयलो त्या वेळाचेर तो रिपोर्ट घेवन हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी लावपाचो जो निर्णय आसा तो एबियन्सान दवरलो गेलो आनी प्लस जे लायणारे आसा बेकायदेशीरपणान जो त्या वेळार हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी लावपाचो निर्णय जो घेतलेलो वाहतूक मंत्री त्या वेळा वयले पांडुरंग मडकयकार हांकां इमिजिएटली ड्रॉप करून सुदीन ढवळीकाराक त्या टायमार हितून कॅबिनेटान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून स्थान दिल्लेलें दिगंबर कामतीन। तर आयज हांव परत तो इतिहास जो आसा हो हांवें मांडलेलो आसा मायकल लोबो आनी ह्या सरकाराक मुखार हो इतिहास मांडलेलो आसा उदाहरण दिल्लें आसा जर तर खरें ह्या सरकाराक जर सोयर सुतक जर आसा टॅक्सीवाल्यांचे आनी जर हे सरकार सिरियसली आसा गोवा मायल्स हो प्रकरण जर सोडोवपाक सोदता जाल्यार तेणी दिशाभूल करची न्हू इमिजिएटली जे आमी सांगले प्रमाणे दिगंबर कामत जर त्या वेळाचेर करपाक शकतालो जाल्यार तुमचे कडेन कित्याक जायना करपाक फक्त इन्क्वायरी कमिशन बसोवन दिया आमी आमची बाजू आमकां आदवोगाद सुद्दां नाका
आमची बाजू आमी प्रखरपणान तेंच्या मुखार मांडटा. आमचे कितें मुद्दे आहा पळय ते, ज्यो कितें इलिगॅलिटीज घडल्या तितल्योय तेंचे कडेन मांडटा. आनी हांव कॉन्फिडन्सान सांगता मायकल लोबोक की खंयचोच हायकोर्ट सुद्दां तेचेर स्टे दिवंक शकचो ना. आमी जे मुद्दे मांडटा पळय तेचेर खंयचोच हायकोर्ट ह्या गोवा मायल्साक सेव करपाक फुडें येवचो ना. खंयच्याच हायकोर्टान हांकां ऑर्डर सुद्दां मेळची ना. ह्या कॉन्फिडन्सान सांगता, कित्याक त्या प्रमाणे आमचे कडेन सगळे पुरावे आसा. फक्त हेंच्यांनी इन्क्वायरी कमिशन बसोवन दिवचें. दुसरी गोश्ट म्हणजे आयज वाहतूक खात्यान 2-3 दिसां पयलीं एक निर्णय घेतला की फिजिकल डिसेबल पर्सन वीथ डिसेबिलिटी तेची सोय करपाक बसींनी, खाजगी बसींनी. आतां हे नोटिफिकेशन केंद्रांच्यान येयल्लें आसा आनी हे लायतना इतली घाई गडबड हेंच्यांनी केल्या, कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. एक्चुली हेचेर 6 म्हयन्या पयलीं चीफ सेक्रेटरी कडेन मिटींग जाल्ली. आमी ताका विरोध केल्लो आनी आमी कशा रितीन आमकां त्रास जाता हे सगळे आमी थंयसर मांडलेले ते हितून. आनी खंय तरी घाई गडबडीन हे लायल्ले आसा. तेन्ना वाहतूक खात्याक हांव सांगपाक सोदता की इमिजिएटली हे नोटिफिकेशन जे लायलां ते त्वरीत बंद करचें. आमी जी आंकडेवारी हाडल्या त्या प्रमाणे जवळ जवळ 30,000 पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज गोंयान सरकारच्या सर्वे प्रमाणे आसा. तितून 20,000 ऑर्थोपॅडीक डिसेबल पर्सन्स आसा. बाकीचे ब्लायंड 10,000 लोक जे आसा ते ब्लायंड, हियरींग किंवा इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटी ह्या कॅटेगरी अंडर येता. आनी ऑर्थोपॅडीक जे आसा डिसेबल पर्सन तांकां जवळ जवळ 10,000 खासदार निधींतल्यान तांकां एक्टिवा पुरयल्यो गेल्या तांकां तेंचे सोयीक लागून. तश्योच एक 10,000 लोक उरलेले आसात, ताका सरकारान सोय करची किंवा कदंबा अंडर एक 4-5 बसी स्पेशल तांकां दवरच्यो. आनी विनाकारण ह्या विशयाचेर खाजगी बस मालक जे आहा तांकां टार्गेट करच्यो न्हू. कित्याक कारण हे गोंयान खंयसरूच शक्य जावपाचें ना. कारण गोंयान 5-5 मिनटान बसी सुट्टा आनी खंयच्या बसीन जर डिसेबल पर्सन चडात जाल्यार ताका खंय तरी मागीर वाटेक देंवोवपाक आडकाठी येतल्यो किंवा फाटली बस फुडें वयता. हे सगळें कितें आहा तें मांडलां आमी सरकारा मुखार. तेन्ना हांव आनीक सविस्तर हेचेर कांय उलयना. सगळें बरोवन आमी सरकाराक दिल्ल्या. तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच सरकाराक उलो मारता, कारण हे डिपार्टमेंट आहा ते सद्या मृत्यूशय्येचेर आहा. ह्या डिपार्टमेंटाक वाली कोणूच ना. डायरेक्टर तो एब्सकॉन्डिंग आहा, तो पळोवन भोंवता. डेप्युटी डायरेक्टर एक आहा, तो कोवीड पॉझिटिव्ह आसा. एडीटी हेडक्वॉर्टर्स आहा, तो तेच्या आनीक कितें फॅमिली प्रॉब्लम आहा, तो लिव्हेर आहा. तसोच दुसरो डेप्युटी डायरेक्टर आहा, तो लिव्हेर भोंवता. हे डिपार्टमेंट जे आहा ते मृत्यूशय्येर आहा. ताका लागून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक उलो मारता की जाता तितले बेगीन हे डिसेबिलिटीचे पळय जे संकट हाडल्या पळय बसकारांचेर ते त्वरीत सरकारान बंद करचें.